सुंदर बहुत सुंदर सोन्या तुझे मंदिर या सुंदर मंदिरात आयल्या मागोन तुझे समोर भेटोन तुका बलिदान जमल्या वेका मोला तुका तानेल्या तुका भुकेल्या पोस तुझ्या रक्तामासा देव बरो दीस दिवन मागता मोगाच्या बापांनी बहिणीनो आयचे मिसाचें बलिदान आपल्या जल्मा दिसा देवाक करकान जावन जेसिका रिमा मॉरिस जल्मा दिसाक करकान जावन श्वेता डिसोजा बाळका जेजू करकान जावन डॉक्टर एलन रॉड्रिक्स रेनफ्रेड लुविस लायनल डिसोजा जासिया फियोना वेगस रोसाना आनी ऑस्टिन मेंडोन्सा प्रत्येकी हृदयापासून रोसाना अँड ऑस्टिन मेंडोन्सा सर्व गरजेवंत सरलेल्या आत्म्यापासून युवन फ्रँक कुटुंबा सरलेल्या सर्व संध्यांपासून लिसा पिंटो पीटर पिंटो हाच्या आत्म्यापासून सिंथिया पिंटो फादर विजय मेनेजर्स हांचे पासून सिसिलिया डिसोजा तशेंच रिचर्ड मस्करेनस हाच्या जल्मा दिसा विना मेनेजर्स देवाकर जावन मीस दितात ह्या सेवा संगाता आमची त्या सेवा संगाता मेळून हें बलिदान भक्तीपणी आमी भेटोवया आमचे संगाता सह भेटवणी करनासात बाप सिल्वेस्टर पेरेरा आनी बाप लॉरेन्स डिमेल्लो मैसूरू आमच्या ध्यान साधना म्हणल्यार स्पिरिच्युअलिटी सेंटरांत आपलो मिसांव वावुरते दिवन आसात तांचे पसती ह्या मिसा वेळार आमी मागया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सुमयन जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवय आसूं जेजू क्रिस्त म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो ह्या संवसारांत साबार लोक तांची पदकां लिपोवन दवर हेरांच्या पदकां बोट दाखोवचें आमकां पळोवंक मेळटा आयच्या शुभ वार्तांत तशेंच घडलें फरिजेव तांची पदकां लिपोवन दवर सुंकांगारां बोट दवरून दाखोवन अशें म्हणाले जेजू कित्याक पदक्या सांगाता जेवता तेन्ना जेजू म्हणालो हांव पदक्यां खातीर आयलां बऱ्या मनशा खातीर न्ही तर मोगाच्यानो आमी हेरांक बोट दाखोवच्या बदलाक आमकांच आमी बोट दाखोवन बऱ्या जिणेन वाटेन चलोवंक जाय अशी कृपा ह्या मिसा वेळा मागोवन घेवया आमी पातकी म्हणून वळखून घेवया आनी आमी मिसाच्या बलिदानान भक्तीपणी वांटिली जावचे खातीर आमची ल्हानविकाय वळखून घेवनो पातकी म्हूण समजून घेवनो समयाचो आदार मागून सांगाता म्हणया हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बापा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता मनान चिंतून तोंडान सारून वायट धरून आनी बरें सांडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोवड अपराध ह्या पासत बागी वजदां संकवार मोरीक सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां बापा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनती करात म्हूण प्रार्थना मागता सर पदवेदार देव आमची काकूट करून आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं
सर्व पदवेदार देवा कनवळ्या बापा, आमचे असक्तायेचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पदवेदार हाताक घाल. आमकां राख आनी सांबाळ म्हूण मागता हांव. आमच्या सुमयान तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोव्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. इजाया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप. सरस्पोर अशें म्हणटा, हांव हांगा आसा. तुमी जू मोडून उडयशात जाल्यार कोणाय विरोध बोट दाखयनासतना आनी कोणायची निंदा करिनासतना रावशात जाल्यार, भुकेल्यांक तुमचो उंडो दिशात जाल्यार आनी दुखेस्तांक बुजयशात जाल्यार, कालोखांत तुमचो उजवाड उदेतलो आनी तुमचो अंधकार दनपराच्या प्रकाशा सारको जातलो. सरस्पोर तुमकां सदांच वाट दाखयतलो. सुके कुरडे भुंयत तुमकां दादोशी करतलो आनी तुमचे कुडीक घटाई दितलो. तुमी एके शिंपलेले बागे सारकी जातल्यात, केदेंच सुकोवन वसना तसले जरी सारकी. आदिंतावन पाड पडून आसात त्या तुमच्या शाराचे पुनर्निर्माण जातालें आनी पुरातन बुन्यादीचेर तुमी नवीं घरां उबी करतल्यात. फूट भरून दिंपी आनी पाड जाल्लीं घरां नव्यान बांदपी अशें तुमकां म्हणटलीं. तुमी साबाताच्या दिसा घरांतलो पाय भायर दवरिना जाशात आनी म्हज्या पवित्र दिसा सदांचो दांबो चलयना जाशात जाल्यार, साबाताचो दीस संतोशाचो दीस आनी सर्वेस्पराचो पवित्र दीस मानाचो दीस म्हणशात जाल्यार, वाटेक लागनासता तुमचीच खुशी सोदिनासता आनी तुमचोच धंदो चलयनासता त्या दिसाक मान करशात जाल्यार, सरस्परातय तुमकां संतोश मेळटलो आनी हांव तुमकां पृथ्वेच्या दोंगरा वयल्यान व्हरतलो. तुमच्या पुर्वजां जाकोबाचे दायज आनी तुमकां भोगूंक दितलो, कित्याक सरस्पराचें तोंडूच उलयलां. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. तुजी वाट म्हाका दाखय सर्वेस्परा. तुज्या सतांतय म्हजी दिश्ट दवरून हांव चलतलो. तुजी वाट म्हाका दाखय सर्वेस्परा. तुज्या सतांतय म्हजी दिश्ट दवरून हांव चलतलो. सर्वेस्परा, आयक म्हजें मागणें आनी जाप दी म्हाका. हांव अनाथ आनी दुर्बलो जावन आसा. जर हांव तुजो भक्त तर म्हजो जीव तूं सांबाळ. तुजे पातयेवन रावलेल्या सेवकांक तूं राख. तुजी वाट म्हाका दाखय सर्वेस्परा. तुज्या सतांतय म्हजी दिश्ट दवरून हांव चलतलो. तुंच म्हजो देव, म्हजी दया कर सायबा. दीस रात तुकाच हांव उलो मारता. तुज्या सेवकाचे काळीस संतोश बारीत कर, कित्याक तुकाच म्हजो आत्मो उबरता न्हय वे. तुजी वाट म्हाका दाखय सर्वेस्परा. तुज्या सतांतय म्हजी दिश्ट दवरून हांव चलतलो. तूं देवा दुलोब आनी कानवळ्ळो. तुका उलो मारतल्या थंय दया मायेन भरलोलो. म्हज्या मागण्याक कान दी सर्वेस्परा. म्हजे खालते विनवणेक जाप दी. तुजी वाट म्हाका दाखय सर्वेस्परा. तुज्या सतांतय म्हजी दिश्ट दवरून हांव चलतलो. वंदन तुका क्रिस्ता, म्हयने पवित्राया. वंदन तुका क्रिस्ता, म्हयने पवित्राया. पातक्यांचें मरण म्हाका नाका. आपली जिणी बदलून ताणें नवी जिणी तो जियेल्लो म्हाका जाय म्हणटा सर्वेस्पर.
वंदन तुका क्रिस्ता महिमे वरीत राया वंदन तुका क्रिस्ता महिमे वरीत राया सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो लोकाप्रमाणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभ अर्थ महिमा तुका येसुया आर मारलेल्याक गुण करतस जेजू थंय तावन भायर गेलो आनी वाटेर लेवी नांवाच्या एक सुंकाकाराक सुंका काट्यार वसुलेक बसून आसलो ताणें देखलो. ये म्हज्या फाटल्यान म्हळें जेजून ताका. लेवी उठलो आनी सकट सांडून जेजू फाटल्यान गेलो. उपरांत लेवीन आपल्या घरा जेजूक एक व्हड जेवण केलें. थंय सुंकाकारांचो एक आनी हेर जाणांचो व्हड एक सोमो तांचे सांगाता पंक्तीर बसलो. हें पळोवन फारिसेवांनी तांच्या पंगडाच्यांनी शास्त्र्यांनी जेजूक ताच्या शिसांक गुणगुणावन म्हळें, सुंकाकारां आनी फातक्या सांगाता तुमी खातात आनी पियेतात कित्याक? तवळ जेजून ताका जाप दिली, भलायकी आसलेल्यांक वैजाची गरज ना, ताची गरज आसा पिडेस्तांक. हांव आयलां जिनी बदला म्हणून फातक्यांक आपोवंक, धर्मवंतांक न्हय. देवाचे उतर हें वगणी तुका क्रिस्ता जेजू ख्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, जर तर आमच्या कुटुंबांत हे आमकांच लागशिल्ले कोणी मनशां कळीत या कळीत नासतना पाताक आदरतात, सूख करतात, तेन्ना आमी तांकां बोट दाखोवन सगळ्या संवसारार गाजोवन धर्मीक शेवटोवचे बरी आधार दितल्या या जिनी परिवर्तन जावंक बरें जावंक तांकां वाट दाखयतल्या. तेच देखून इसाया प्रवादी आयच्या पयल्या वाचपान म्हणटा आमी तें आयकल्लें, कोणाय विरोध बोट दाखयनासता आनी कोणायची निंदा करिनासतना रावशात जाल्यार काळोखान तुमचो उजवाड उदेतलो, देव तुमकां आधार दितलो, तो तुमकां केदीन सांडिचो ना. भावांनो आनी भयणांच्या शुभ वर्तमानांत अशें घडटा की जेजू एक पातक्याच्या घरा लेवी ह्या मातीव सुंकागार हाच्या घरा जेवणाक वेता आनी जेजू ताका पाटलाव करूंक आपोवन दिता. हें फारिजेवांक सोसूंक जालें ना, कित्याक आमी बागेवंत आमकां सगळें कळीत आसा, आमी धर्म शिकल्यावं, ते जावन आसात कीळ, ते पातकी, आनी तांच्या घरा जेजू जेवणाक वेचें तांकां सोसूंक जावना, आटापूंक जावना. त्याच देखून जेजू म्हणटा, भलायकी आसलेल्यांक वैजाची गरज ना, ताची गरज आसा पिडेस्तांक. आनीक वाटेन जेजू म्हणटा, सगळे पिडेस्त जशें त्या सुंकागाराक या लेवीक म्हजी गरज आसा, तशें तुमकांय फारिजेवांक म्हजी गरज आसा. फरक इतलेंच, तुमकां वळखून तुमी पातकी म्हूण वळखून घेवची तितली शाती तुमचे थंय ना. तुमी चिंतात सगळे तुमीच बरें म्हणून. उपादेसा वयर नियम केले, नियमा वयर नियम रुली रेगल्यो रेगरो केलो आनी हर एकल्यांक बोट दाखोवच्यान तुमचें जिवीत तुमी सारून आसात. तुमी जावन पाळिनात, पूण आनी एकले पाळिनातल्या ते दळा बोट दाखयतात, कीळ करतात, ल्हान करतात. आनी जेन्ना हांव आयलां ह्या सुमेस्तांक बरें करचे खातीर तुमकां हेंस दिसता. कितली म्हजी गरज तांकां आसा त्या सुंकागारांक, तितलीच गरज तुमकांय आसा, पयले समजून घेया म्हणटात. तर बाबांनो आनी भयणीनो, लिसां इतलेंच, सगळे जिवीत जेजूचो पाटलाव करनासा. थियोलॉजी जाल्या, फिलॉसॉफी जाल्या, बरें जिवीत जिवन आसा म्हूण हांव चिंतां तर हांवें पातकी म्हूण वळखून घेवची तितली सखत आनी ल्हानविकाय म्हाका जाय आनी तुमकांय जाय. आनी जेन्ना हे आमी वळखून घेता, खंडीत जावन जेजू थावन आमच्या जिवितान बरें जातलें. जर तर हांव संपूर्ण जाल्लो तर हांवें संपूर्ण अशें जेजूचो पाटलाव करचो कित्याक?
If I was perfect, why do I need to follow the perfect Jesus? हांव संपूर्ण नहीं, हांव पातकी, मुझे ते संपूर्णता ना, मुझे ते ल्हानविकाय आसा, हांव सूख आदारतां, देखून ताचो पाटलाव करतां, सोंबिया म्हाका वाट दाखय, हांवें बरो जावंक, हांव अस्कत म्हणचें वळखून घेतां. तर बाबांनो आनी भयणींनो, सदांच आमी मागोवंक जाय, सरपडून मागोवंक जाय, ताच्या पांयतळा वचून मागोवंक जाय. पश्चातापाची गरज म्हाका आनी तुका समेस्तांक आसा. आनीकल्याक बोट दाखोवच्या पयलें, आनीकल्याची सूख आमी संवसारार गाजोवच्या पयलें ह्या करिश्मान मनी ओळखून घेवया. आमी हरी एकली पातकी, सुरी जावची नाका कातरची तसली, सुवी जावया, हरी एकल्यांचो संबंद घट करून बांदचे तसली. आमेन. भक्तीन समर्पितावी कानिक मोगाची, कानिका संगी भेटतांची ही आमची, स्वीकार करून पावन कर भेटोनी आमची, स्वीकार कर पावन कर कानिकी आमची, मोगा स्वरूपकार सांग तुका भेटोची, सर्गीच्या देण्यानी पर्जिनी आमची, कुर्पादी जियोच्या जिनी मोगाची. बापान आनी भयणींनो, म्हजें आनी तुमचें हें पवित्र मिसाचें बलिदान सर्वेस्पर आमच्या देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या एका पवित्र बापाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्पर आमच्या बापा, हो आमचो फारीकपणाचो आनी वाखणेचो यज्ञ तूं मानून घे. ताचे वरवीं आमकां नितळ निर्मळ कर आनी काळजांत आवन आमी सदां काळ तुजो मोग करूंक निर्मी क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं, तुमचे सोवे आसूं, आमची काळजां उबारुया. आमी ते सर्वेस्परातय उबारता, सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वयशामी करून फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदार आनी सासणाच्या देवा, सर्व खाळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो त्याग उपास करून तुका दिन वासूंक तूं आमकां फरमायताय. ताचे वरवीं आमचें पातकी सैम आमी दामून दवरतल्या, अशें आमचे मस्तीचेर आमी जैत व्हरतल्या. तुज्या काळजाचें उदारपण आमच्या दोळ्या मुखार दवरून आमी काळजान उदार जातल्या आनी आमकां सुवणें करून गरजेवंतांक आदार दिवंक पावतल्या. हे परी आमचे सोडवणेचे परबेक हो तूं आमकां तयार करताय. देखून सगळ्या तुज्या दुतां भक्तां सांगाती तुजी स्तुती आमी गायता. सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान, ओन सर्गीन तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नांव येता ताका जय, ओन सर्गीन तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची इजर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून हिंदिनी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमयांची जेजू क्रिस्ताची कूर आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरून सोसूंक वेचे आदीं ताणें वुंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परींचे वांचतच ताणें खाल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स,
नव्या आनी ससनी कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पासून आनी सुमेस्त मनशां पासून तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. Bavarta so good purgatoria. Sumia Jesu तुझे मरण आम्ही समरता तुझे पुन्हा जीवन पावून आम्ही परगटा तुझ्या हिऱ्या सुम्या जेजू आम्ही परगटा. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे वगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सर्वणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमी सुमेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तरलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापा पिटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजाकी वर्गां बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुन्हा जनपणाचो भरोसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकूत कर तांकां तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फाव कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आमकार मरे देवाची माया सांगती बगेन झुजतीचो पोती बगेन धर्मूत आनी सर काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्नाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. Tias Jesu वरवीं तियास जेजू सांगाता तियास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वपदवेदार बापा सर्ववंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या सडवंदराची याचना मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन भक्तीपणी आमी आतां सांगाता म्हणया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येव तुजी कुशी सर्गार जाता तशीच संवसारांत जाव. आमचो दिसपडतो त्रास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताळ्यान पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली विघ्नांतली आकांतांतली तूं आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गीचें बाग आनी आमच्या सडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें भरवशान त्रेगतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आखांतांतली वाटय. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय सुमया पूण तुजे पवित्र सभेच्या अखंड बाबर्तेचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तुज तिका एकवटांत सांबाळ. तुजो जियेत आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सुमयाची शांती सदांकाल तुमचेय सोबे आसूं. एकामेकाक क्रिस्ताची शांती दियात. देवाची शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळया हो जपनसा जेजू देवाची शेळी तुका आनी म्हाका ससनाचें इनाम बसयलेलो. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी हर एकली सुभागी. सुमया तुवें म्हजे भितर येवचें बाग म्हाका आवडना तुज्या उदरांतल्यान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां ससनाच्या जिविताक सांबाळ. अवतमी कुमगाराचें विधान.
मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पाती येता. हांव सर्व वस्तुप्रास तुजो चड मोग करता आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आश येता. जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेव हांव तुका वेंगून धरता आनी हांव तुजें तें संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू तुजें तांव केदींकच हांवें वेगळो जावं म्हाका सोडी नाका. आमेन. प्रार्थुया. देवा आमच्या दयाळू बापा, ससनाच्या जिविताच्या जेवणान आमकां अदीक घटाय मेळ्ळ्या. हे जिणेन गुटाच्या रुपान दिसान दीस आमी घेताव ते अमोलीक देणे. ससनाचें जिवीत जोडूंक आमकां आदाराचें जावं हे आमी मागतां तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आनी सर पदवेदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालूं. वसून याद क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे कार्मेल सायबिणीचें नोवेन. इबागिवंती देवाचे माई, आमी तुका कार्मेल माय आनी राणी म्हूण वाखणटा. आपणाक चरण दासी म्हूण लेखिल्ल्या तुका देवान ताच्या एकल्या पुताची आवय जावन वेंचली. जेजून तुज्या पुतान कुर्सारूम खाळटना आमची आवय जावन दिली. कार्मेल गुडयार मोठ व्याशांनी तुका तांची आवय आनी शारुतीन म्हूण मानून घेतली. गरजेच्या कांता वेळार तांणी तुका कार्मेलाच्या फुलां स्वादीक दाखवाले. सर्गींच्या वैभवा दैवीक माई, कोण ना तुझे परी बळे माये कथनातले आंकवारी. कार्मेलितांच्या आधारा पावम काये दर्या सुकरा म्हूण परतले आनी तूं तांकां पावली. आतांय तुका तुज्या भुरग्यांचो हुस्को आसा म्हणल्यार दृढ पातयेन आनी थीर बरवशान तुजे सरशी आमी येता आनी आमच्यो सर्व गरजो तुजे मरिफात जेजू मुखार दवरता. उगडास कर ए भोव दयाळी आंकवारी मरिये,
तुज्या आसऱ्याक दावरलो, तुजो आधार मागुल्लो, तुजी मध्यस्थी सोदुल्लो, कोण पुनी कुमक मेळनासतना गेलो म्हूण केदींच कोणेंच आयकोंक ना. हे पातयेनेन दैर खान घेवन तुजे कडेन धांवून येता. ही हांव कुवारींचे हांव कुवारी म्हजे माई, तुजे कडेन येता. पातकी आनी कंतिश्ट तुजे मुखार रावता. मनीस जाल्ल्या देवपुताचे माई, म्हजी मागणी तिरस्कार करिनाका, पूण तुजे काकुळतीन म्हजे मागणे आयक आनी हांव मागतां ते म्हाका दी. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले मी तुझे सांगता. स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ जोगशीचे जेजू. भगवती मरी देवाची माई, आमो मापया खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. कार्मेलाच्या सुंदर रानये, आमो पासून विनंती कर. नमान मरिये कृपेन भरलेले मी तुझे सांगता. स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ जोगशीचे जेजू. भगवती मरी देवाची माई, आमो मापया खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. कार्मेलाच्या सुंदर रानये, आमो पासून विनंती कर. नमान मरिये कृपेन भरलेले मी तुझे सांगता. स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ जोगशीचे जेजू. भगवती मरी देवाची माई, आमो बापया खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. कार्मेलाच्या सुंदर रानये, आमो पासून विनंती कर. अर्घां प्रार्थन. ए भगवंती मोरये, कार्मेल रानये, आमची आवयतून जावन आसता तुवें आमचे खातीर मागून धाडिल्ल्या सर्व उपकारांक अर्घां दिता. ओडा पातयेनेन तुजे बेंतीन घाल्ल्या सर्वां कश्टान वरांतली वायट विघ्नांतली तुवें राखल्याय देखून आनी आमच्या सर्व गरजांनी तूं आमकां एक आवय कशी आधार दिवन आयल्याय देखून तुका आमी दिनवासता. हे घडये आमी तुजे तसले मोगाचे, सेवेचे आनी मागण्याचे जिवीत जियोवंक प्रयत्न करतल्या. अशें आमी सदांच तुज्या पुताक विश्वासी रावून सर्गींच्या सुखाक पावोवंक आमकां फावो कर म्हूण मागता. तुज्या आनी तुजे हाती आसलेल्या जेजू बाळकाच्या कृपे वरवीं. आमेन. Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, espes nostra salve. A te clamamus, exules Kyrie, a te suspiramus, gementes et flentes, in ac lacrimarum vale. Ea ero, advocata nostra, illos tuos misericordes oculos, ad nos converte. Et Jesum, benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium, o semper, o clemens, o pia, o dulcis Sove, awaruri आशीर्वादे आमका. भगत गुरुसाची सुरवेन निवारण आमची दुआ आमच्या दुश्मनांतले बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे